तरेनूच म्हजी भुरगीं सांजियार इस्कॉलाक वयता किंग्स स्कुलान म्हाज्या भुरग्यांक त्रास जाले वयताना म्हणटा कांय हरकत आसूंक ना पूण येताना मातशे त्रास जाताले पयल्या दिसाक जेन्ना प्रोटेस्ट जालो म्हाजी भुरगीं सांजची 3 पावता ती 6 पावली सो भुरग्यांक तुमी जाणा आसतलीं भुरगीं भुकेली आसता टायमाक जेवपाक पावपाक जाय आनी 6 वरांचेर पावल्या नंतर दुसऱ्या दिसाक पावोवपाक म्हाजे ड्रायव्हर गेले हाडूंक हांव वयतालो तितून कितें जालें म्हाका भितर सरतना मुंगूत आमी मारगांव वयता मुंगलान म्हाका आडायलो प्रोटेस्ट केलेले बॅरिकेड घातलेले आडायलो म्हणून तसोच हांव भासाभास केली आनी क्रॉस जालो सर्कला कडेन पावच्याक हांवें परत लेफ्ट मारली हायवे आमचे आर्लेमाचे हायवे धरून वचपाक परत म्हाका आडायलो केटीचे कडेन हांवें परत गुंडायली आनी रविंद्र भवना कडच्यान वयच्याक हांवें ट्राय केली थंयसर परत आडायलो म्हाका सो आडायलो म्हणटच हांवूय मातशें अपसेट जालो कित्याक आमचे लोकूय जायते लोक प्रोटेस्ट करूंक आशिल्ले आनी आमचे कास्ट मनीस तांकां बरें दिसोंक ना की आमचे सारके मनीस आमकां बेपरवा करिनासतना वयता म्हणटच हांवें फुडें घेतली आनी जे पन्ने बाजारान रस्तो आमचे हॉस्पिटलान वयता थंयसर गाडी लायली आनी हांव परत येयलो आनी थंयसर जायते पुलीस आशिल्ले जमाक आशिल्ले SP आशिल्ले सावथ आनीक निलेश राणे आशिल्ले DSP संतोष देसाय आशिल्लो आनी कांयशे पुलीस आशिल्ले सो हांवें ताका विचारलें बाबा हे तुमी एका मनशाक लागून तुमी हांगा आजारभर लोक हिंगा प्रोटेस्ट करता आनी बारीक कॉमन मनशाक हांगासर जे दुयेंस पिड्यान आशिल्ले हॉस्पिटल हांगा थंयसर वचपाचे लोकांक त्रास जाले कोणाक लोक कोण परत परत भासाभास केली म्हणून कोणाक आड्याक मारतात सो हांवें म्हणलें एक मनशाक लागून तुमी एक मनशाक लागून इतले हजारभर लोकांक कित्याक त्रास करूंक जाय आनी हांवें ते कडेन आर्ग्युमेंट केलें बाबा तुमी कशें म्हणजे ह्या मनशाक तुमी ज्या मनशान हो स्टेटमेंट केलो आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर ताका तुमी थंय हाडा दवरा लोकांक तरी एक पावटी मॅसेज वयतली बाबा पुलिसांनी दवरलो ताका इंटरग्रेट केलो कितें जालें तें बरें हें करपाक सो हांवें म्हणलें तुमकां मेळना आतां दुसरो दीस जालो तुमकां मेळना सो हांवें म्हणलें आमकां मेळल्यार उडोवपाचो मरे ताका आनी हो जेन्ना हांवें म्हटलां तुमकां तर मेळना आमच्या सारके मनशाक आमचे कोणाकय मेळ्ळे जाल्यार उडोवपाचो ताका कित्याक इट्स नॅचरल म्हाकाय हांवूय अपसेट जालो कित्याक म्हाका आतां भुरग्यांक हाडून वयतालो सुमार दिवपाचें डेट जालेलें आमकां एक अर्दे वर ते 45 मिनट्स वचून गाडी लायची पडटा कित्याक थिंगा किंग्स स्कुलाक भुरग्यांक भायर काडटाना सक त्रास जाता एक वर तरी वयता भायर काडपाक थंयसर गाडी भायर काडपाक आगाडी सो हांव ऑलरेडी लेट जालो सो हांवें म्हणलें आमकां हे त्रास आमकां कित्याक आनी आमकां ते त्रास जाता ते आमचे कास्ट मनीस थंयसर सारके आमच्या मतदार संघाचे जावं निवेंचे जावं बाटावलीच्या मतदार संघाचे लोक आमकांय वेगळे नदरेन पळोवप आनी आमकांय म्हणजे हांवें साथ ताका दिवना ताका म्हणून आमचे कांय भासाभास जाली हे भासाभास जाली म्हणून म्हाकाय कितें म्हणचे सांगचें पडलें बाबा तुमकां लागून आमी कित्याक आयकोंक जाय तें हांवें म्हटलें बाबा इतलेंच म्हटलेलें आनी हो हांवें स्टेटमेंट केलो तो वायरल जालो आतां म्हाजेर हांगासर चार्जशीट केल्या 7 सेक्शनां लायिल्लीं हांगासर आनी कांय ना प्रोटेस्टाक तर हांव वचनाच आतां हे लिगली बॅटल हांव झुजपाक जाय झुजतलो पूण म्हजी म्हणणी इतलीच आतां हांगासर हायवे हांव बंद करपाक हांव म्हणून थिंगा सगळे कोण ते कॅमेरा आहा हांवें सगळे कोण व्हिडियो काडटा कोण कॅमेरा काडटा आनी ते हांवें जेन्ना हांवें म्हणलें म्हाका तर मेळचो हांवें उडोवपाचें म्हटलें तेणी ते रेकॉर्ड केलें आनी वायरल जालो आनी हांगासर सेक्शनां लायल्या म्हाका रायटींग हायवे कोण बंद केला म्हणून हांवें प्रोटेस्ट केला म्हणून हांव थिंगा हार्डली 2 मिनटां आशिल्लो आतां व्हिडियोचेर पयलें कळटा हार्डली 2 मिनटां आनी हें सांगलां आनी हांव थंयसर भायर गेलो हांव थंयसरलो डिस्पोज जावपाक
हांव काय प्रोटेस्ट करता आसतना लोक डिस्पर्स जातलो ना जातलो ते वेगळी गोष्ट हांव कोणाक घेवन येवंक ना हांव आयलो एकटोच म्हाजी गाडी थंयसर लायल्या हांव सांगलां जाता ते भाशेन मॅनेज करप बंद करा म्हणून लोकांक त्रास जाता म्हणून ना हांव तें सांगून गेलां आतां म्हाजेर चार्जशीट केल्या आतां तुमी समजूंक जाय चार्जशीट कशें जाता एक मॅटर कसलो तो चार्जशीट जातलो जाल्यार पुलीस कितें करता पुलीस डायरेक्टर ऑफ आमचे हे आसता ते प्रोसिक्युशन तेंचे परमिशन घेता आतां तुमी समजूंक जाय तुमी आतां पत्रकार भवन जायत्यो केसी तुमी पळयता आसतले कश्यो जाता त्यो पळयत्यो आतां आय वॉज शॉक वेन आय वॉज कॉल्ड टावन मारगांव टावन पुलीस स्टेशन आनीक संतोष देसाय तेन्ना DSP आशिल्लो तेणें फातोर्डाच्या PIक आपण सांगलें बाबा पळय हे मिकीचें नांव घातलां मिकी थंयसर थोडो वता 2 मिनटां गेलो सांगून तेजें तुमी नांव काडा म्हणून संतोष देसायन सांगलें आनीक तेणें एक टायमार ह्या मनशान आमकां जायते हेल्प केलेलें आहा हे भाशेन कोलवा आमदार आसतना कोलवा प्रोटेस्ट जालोलो तेणें तें सांगलें ताका कोलवा प्रोटेस्ट जालोलो पाद्री वयर पाद्रीचेर कोणें कॅसेट काडली म्हणून आनी तो प्रोटेस्ट केलेलो 1 वीक पासून मिकी सांगल्या उपरांतूच प्रोटेस्ट कॉल ऑफ केलेलो म्हणून आनीक हांगासर तेजें नांव काड म्हणून हांव सांगलो तेणें सांगलें ती हांवें आयकलें ना म्हणून पूण मागीर म्हाका खबर येता डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन आतां लॉ मिनिस्टर कोण आहा लॉ मिनिस्टर आहा अलेक्स सिक्वेरा आनी हेज्या पयलीं तुमकां खबर आसतली जेन्ना 2016 7 वर्सां उपरांत म्हाका कन्विक्ट केलो त्या टायमार हो अलेक्स सिक्वेरा पावर मिनिस्टर आशिल्लो त्या टायमार आनीक पावर मिनिस्टर आसतना जेन्ना हो म्हाजेर केस घातली तेन्ना हो तेणें सुमार 35 सुमार विटनेस रेडी केले ते 35 विटनेस थंयसरले सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतले आनी खंय सावंडे सावन कुडचोरे हांगासरले थंयसरले विटनेस ते म्हाजे लँडमार्क पासून आशिल्ले घराचे सो त्या टायमार कोण आशिल्लो तो पावर मिनिस्टर आशिल्लो तेज्या पयले 2010 तुमकांय खबर आसतली जेन्ना तेज्या मतदारसंघात नादिया तोराडाचो इश्यू जालो तेन्ना म्हाकाय भितर गेलो आतां त्यो केसो कांय जावंक ना बंद क्लोज केली केस आनी आयज हो जो लॉ मिनिस्टर आहा हाणें डायरेक्टीव दिल्या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनाक फायल मागून धाड आनी केस फायल करून चार्जशीट करून म्हणून आनी चार्जशीट करतली रियोटीन हांवें म्हणून कोणाक तुमच्या उजो घातलो कोणाक मारले थंयसर लासले कोणाक रायट्स केलेले मनीस आयज व्हडले पद घेवन आयज इंडिया चलयता रायट केलेले मनीस आनी ही आमकां शक्तीना कित्याक लायली तें हांव नकळो हांव हार्डली आसलो थंयसर 1-2 मिनटां म्हाका दूख जाली म्हूण हांव लागलो पूण आयज हांगासर गोंय येता हे पॉलिटिकली विंडिकेट पॉलिटिशियन आहा ते हे भाशेन आपलो गव्हर्मेंट मिशनरी यूज करता आपलो पावर यूज करता आनी हो तो पावर यूज करना जाल्यार ही सेक्शनां लावपाक जायनाच सो हांवें सोद केल्या उपरांत म्हाका गमन येयलें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनाक आपोवन हाडून मिनिस्टरान लॉ मिनिस्टरान डायरेक्टीव दिल्या फायल कॉल कर म्हणून आनी चार्जशीट कर म्हणून आनी ही सेक्शनां लायल्या हांव आतां एलिगेशन करिना हांव लॉ मिनिस्टर अलेक्स सिक्वेराचेर ताका चार्ज करता तुमचे कडेन तो रेकॉर्ड आहा मिकी हायवे बंद करतालो करपाक आहा म्हणून प्रूफ कर
तुम्ही प्रूफ करा. आणि हांव हायवेचेर उबो आसलो. हांव गाडी रस्त्यार थांबोवन हांव सांगलो आनी गाडी परत स्टार्ट मार आनी परत गेलो. सो आमचे तो केसी घातल्या, हे तो चार्जशीट केला आनी सेक्शनां लायले वचली. हायवे बंद केल्या म्हणून हांवें ताका प्रूफ करून दी. ताका प्रूफ करून दी हांवें रायट्स केला म्हणून थंयसर कोण उजो घातलो कोणाक लासलो कितें केला म्हणून दाखोवन ताका प्रूफ करून दी. आतां एट एंड ऑफ डे लॉ मिनिस्टर आहा ते कोण जजाक कोण इनकम काडटा तेच काडटा, गव्हर्मेंट काडटा, लॉ मिनिस्टर काडटा. ते कोण पी बसोवपाक जाय तेच बसयता. आनी हेज्या आदीं केला जेन्ना कार्लोस फेरेरा तो एजी आसलो आनी हो तेजो अलेक्स सिकेरा तेजो प्रीम हेंचे आयकॉन एक कोण बायल आशिल्ली कुतोरीची सालदिना म्हणून पीपी जितले फावटी हांवें हेका बेलीक गेलो तिका उबें करताले. तिका उबें करताले. सो आय एम ऑन रेकॉर्ड टुडे. हे आयज त्या लॉ मिनिस्टरान हें करूंक लायलां म्हणून आनी सारकें न्हू. आतां मिकी प्रोटेस्ट करूंक आसलो जाल्यार तुमी दाखोवन दी मिकी उमके करून प्रोटेस्ट करूंक आसलो म्हणून. मेरेली हांव वयतालो भुरग्यांक काडूंक वयतालो थांबोवन ताका सांगलें आनी हांव परत गेलो म्हणून रस्तो बंद करून हांव त्या रस्त्यार हांवूय गेलो. सो म्हाजी हिंगासर चार्ज ह्या गव्हर्मेंटाचे असले करून आतां तुमकांय खबर आसतली हे आतां बीजेपीचें सरकार तो बीजेपीचो सरकार म्हूण ना तो आतां काँग्रेसाचो सरकार अर्दो काँग्रेसाचो. हेणी काँग्रेसान आसतना हेणी आयज तुमी पळय आसतले आख्खे अर्दे कॅबिनेट आहा ते सगळे आहा ते काँग्रेसाचे. हे तिने पाड करून गोंयांत कारभार करून हांगासर येयलेले आहा. आनी आयज ह्या सरकारान पासून काय कितें चलता तें तुमकां खबर आहा. आनी तेच ते पयले चलताले ते आतां ह्या गव्हर्मेंटान चलोवंक लागला. आनी ह्या गव्हर्मेंटान चलोवंक लागला कित्याक लागून तो ओडसोत आहा तेंचो इतले वर्सां करताले ते हांगासर करूंक लागला. सो म्हाजें तुमच्या माध्यमांतल्यान होम मिनिस्टर आहा सीएमाक मागणी म्हाजी हेजेर तुजें नांव पिड्यार जावपाक फावना. लोकांनी तर प्रोटेस्ट केलेलो ज्या मनशाक दूख जाली आमच्या धर्माचेर उलयले म्हणून त्या तो स्टेटमेंट काडलेलो तेजेर एक्स सेक्शन लायला. पूण जे लोक ताका धर म्हणून प्रोटेस्ट करता तेजेर 8 सेक्शनां लायले. सो म्हाजी मागणी मुख्यमंत्र्या कडल्यान हांव तर लॉफुली झगडो कोर्टान पूण बारीक समाजाचो 150 सुमार लोकांचेर केसी घातलेल्या तो बारीक समाजाचो लोक तो आपल्याक एक विस्वास आहा गोंयच्या साहेबाचेर विस्वास आहा म्हणून आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर असो स्टेटमेंट काडला म्हणून कोण तिका प्रोटेस्ट करूंक लागलो तेंची पासून नांव घातल्या. तो लोक कसो आपल्याक डिफेंड करतलो. म्हाज्या फुडल्यान हांवें पळयलेली एक बायल जाणटी बायल सुमार 80 वर्सांची बायल थिंगासर आर्ग्यू करताली ते कडेन. हांवें माय म्हणून सायडीन काडलें ताका. आयज म्हाका दूख भोगता आयज हे सरकारान हाडले मनीस त्या सरकारान हाडले मनीस त्या बारीक समाजाच्या मनशाक अशें त्रास करता आनी असली सेक्शनां लायल्या. रिवोटींग सेक्शन लायल्या. आमी तिका कोणाक उजो घातलो कोण आमी तर कोणाक घातलो आमचे कितें सेक्शन आसा. हायवे बंद केले नाशिल्लो हायवे बंद केलो आमी कितें बसले आमी तिका प्रोटेस्ट करूंक ना. आमकां तेणी दाखयली 10 मिकी पाशिको खूंय 10 मिनटां उबो आसलो म्हणून कोणाकूय कितें सांगलां म्हणून कोणाक आडायलें म्हणून पुलिसांक एक सुचणी दिवपाक बाबा तुमी हे बरे भाशेन करा लोकांकूय फ्री करा. कोण मार्केटांत येता लोकांक त्रास जाता. आनी सेंटर तो आमचो जावं कोलवेच्यान सावन नुवेंडल्यान सावन चिंचणीच्यान सावन फातोर्ड्या सावन लोक इन्नाचो ते सायड करप जाता लोकांक त्रास जाले 2 दीस पासून. सो म्हाका दिसना हांवें हें सांगोंक हांवें पाप केलें म्हणून आनी ही सेक्शनां लावपाक. सो म्हजें म्हणणी हे विंडिकेट पॉलिटिक्स हो अलेक्स सिकेरा खंय राग काडटा तो कसलो राग काडटा तुमकांय खबर आसतली. राग काडले म्हणून कांय ना हांव लॉफुली खंय दिवपाक करता. पूण हें कितें केलां हेणें लॉ मिनिस्टरान डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनाक आपोवन ही फायल मागोवन सारकी दुसरे हे जे मनीस कोंत्रा आहा तेंचेर केस चार्जशीट केल्या आनी जे कोण बीजेपीचे आहा तेंचे नांव घालून ही फारसदार केल्या.
ऑपोजिशन आहा तेंचे सगळ्यांचे नांव तिका नांव घातल्या सारकी एड्रेसां तिका सारकी टॉप एड्रेसां सारकी मिस्टेक नासतना एड्रेसां सो हिंगासून कोण येता हे सरकाराचें नांव बदनाम करता नांव पिड्यार करता हे हेज्या पयलेंय करून येयलेले लुटून येयलेले मनीस हे आतां काँग्रेसाचे सगळे थिंगा लूट काबार करून आतां हिंगा येयलेले आहा ते हेज्या पयले तेच करताले आनी आतां तेच आतांच्या रोगतान आतां करपाचें ते करता पूण आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक त्रास जावपाक जायना त्या बद्दल आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयला हांगासर सबंद गोंयाभर जे आमच्या गोंयच्या साहेबाचे कोणें स्टेटमेंट काडलो सुभाष वेळीकारान ताका एक सेक्शन लायलें आनी ताका अरेस्ट कर म्हूण सांगलेलें त्या मनशाक आयज 8 सेक्शनां लायल्यात हे लोकांकूय कळोंक बरें गोंयचे पयलीं कळोंक बरें बाबा हो सरकार कसो चलता सरकारान लॉ मिनिस्टर कसो लॉ चलयता आनी कशे परी लोकांचेर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनान आपूण बसून कशे एकल्याची नांवां दिता आनी चार्जशीट करून लायता ते पळय तुवें मेन्शन केलें डीवायएसपी संतोशान तुजें नांव काडपाक लायलें म्हणून हय आनी अशें आनी खूब जाणांचें नांव सांगलें काडूच लावना सो तांकां खबर आहा न्हू ताका खबर आहा हांव येवन 1 मिनटे भितर गेलो थंयसर हाजें सांगपाचें हांव प्रोटेस्ट करून कोणाक लोकांक आडावंक ना लोकांक राव म्हणूंक ना आनी म्हाजो स्टेटमेंट आहा तिका हांव नको म्हणून लोक हो प्रोटेस्ट करता तो हिंगासरलो वयता ना जाता तो पूण हांव म्हणलें इतले सामान हांव गेलो आनी हांव पयर काल पासून ताका निलेश राणे करून उलयलो तो आमच्या रेल्वे स्टेशनार ना तेका कडेन जालो बाबा हें कितें केलां तुमी तो म्हणटा मिगी मागीर यो उलोवया उलोवपाचें आतां चार्जशीट जालेली आहा न्हू उलोवपाचें आनी आतां कितें आहा ऑलरेडी भायर पडले पळय पूण ही लॉज पासून दिसूंक ना हांगा हें चार्जशीट करताना आनी हांव नको हे जज आहा ते जज तुमी काय कॉलेजन कशें काडटा ते कोणाक जज करपाक जाय ते आनी कोणाक पीपी करूंक जाय कोणाक प्लेस करपाक जाय कोणाच्या ओपोजीट केस दिवपाक कोणाक पीपी करपाक उबो करपाक जाय ते जाणा न्हू सो हेका लॉ दिसपाक जाय जेन्ना असली सेक्शनां लायता जेन्ना असले जावंक ना थंयसर रिओटींग जावंक ना तसली सेक्शनां लायता हेका लॉ दिसप जाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनाक हें दिवपाक चार्जशीट करपाक लॉ दिसप जाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन करता लॉ दिसप जाय कायद्या वयल्यान कितें जाता तें करा न्हू कायद्यान कितें जालें कितें केलें कायदो मोडलो मानून घेता पूण हे कायद्या वयलीं केलां ही सेक्शनां लायली ती आनी लॉ हो लॉ मिनिस्टर आहा आलेक्स सिक्युराक लॉ दी तुमी पयशे करता करा मरे तुमी लुट्टा मरे एनवायरमेंट आहा लुट्टा मरे आमकांय खबर आहा ते कितें लुट्टा ते तेन्ना काँग्रेसाच्या टायमार पण आयज पासून हे कोणाक ट्रिब्युनलाक केस कोणाक ट्रिब्युनल केस केली कोणाक फिक्सिंग करपाक खंयचे आदोगाद काडटा कोण आदोगाद आपल्या कोणाक बसयले म्हाका खबर आहा तुमी हांव तेचेर उलयना तूं चोरता चोरा तुमकां देवान चलोवंक तरी बोलाक दिल्यार पुरो चोरून आनी असली पापां करून ते सस्पेंडेड घालून भोंवता तो कालसा वयर सांबाळपाक देवान दिले तुका भलाकी दिल्या पुरो सांग बाबा हे लोकांचे चित्त करतना तुमी चिंतूंक जाय बाबा तुमी खंयचे तुमची स्टेट कशी आसा पळय पयलीं तुका चलोवंक जायना सारकें आनी जाणट्या लोकांचेर तुमी केसी घातले आनी हेजो कितें सेक्शन लावन रिओटींग सेक्शन लावन हायवे कितें बंद केले म्हणून सेक्शन लावन त्या लोकांक खबर पासून ना पूण मिकी तुवें जें एक्शन केल्लें आनी जें तुवें थ्रेटन केल्लें तें सारकें म्हणटा बाबा हांवें म्हटलां कितें यू चॅक हांवें कितें म्हटलां हांवें म्हटलें तुमकां मेळना न्हू आमकां मेळ्ळें उडयलें जाता तेच म्हणटा उडयलें जाता म्हणून सारकें काय म्हणटा उडय तुमकां मेळना म्हळ्यार आमी कितें सांगपाचें तुमकां मेळना न्हू तूं म्हाका सांग एका मनशाक लागून 1000 लोकांक त्रास काडपाचे तुमी लॉ पळयता पळय तुमी लोकांक सारकें मॅनेज करा मरे तुमकडे हाडचो आखो पुलीस फोर्स हाडचो मॅनेज करूंक जाय तिका लोकांक तुमी लोकांक कित्याक त्रास करूंक जाय 2 दीस पासून तुमकां हांवें तें सांगलां बाबा हिंगा गोंयांत एक आतंकवाडी येयलो आनी तुमकां खबर मेळ्ळी 2 दीस पासून सोदतले तुमी एक रातीन बूम करून गेलो जाल्यार मागीर कितें जालें कितें जालें ते मागीर मरपाचें पुलिसांनी कित्याक घालतलो तुमकां एक मनशाक धरूंक जायना तुमी कित्याक घालले तुमी ताका फाटल्या दारांतल्यान बिचोली पुलीस स्टेशन हाडल्या दारांतल्यान भितर घालून हाडल्या दारांतल्यान वयलो म्हणून हितून कळटा
हितून कळटा हे सगळें केलां ह्याच मनशांनी केलां न्हू आनी ह्या सांफ्रांसाचेर स्टेटमेंट काडलेलो ताका सांफ्रांसाचेर स्टेटमेंट काडलेलो ताचेर एक सेक्शन लायलां आनी जो प्रोटेस्ट करतालो तेंचे 6-7 सेक्शनां लायलीं आनी हो लॉ मिनिस्टर आहा ताका तेणें केन्ना हे सांफ्रांसाचेर स्टेटमेंट काडून केन्ना कांय उलोवंक ना आनी हो थिंगा सांफ्रांसाचें एक्सपोजिशन फुडें हाडलो होच मनीस फुडें हाडलो हे मनीस कॉम्युनल एका काँग्रेसाच्या टायमार हे काँग्रेसान हारले तेन्ना म्हणटाले बीजेपी कॉम्युनल म्हणून म्हणजे हे आतां बीजेपीन येयले म्हणटा बीजेपी हें जालें कितें जालें सगळें जालें कॉम्युनल आतां हारले ते पयले कॉम्युनल हारले आतां हे येयले म्हणटा सगळें जालें आतां कांय ना प्रॉब्लेम 45 डेज चार्जशीट फायल जावंक नाशिल्लो 45 डेज एस्पेक्ट सोंपले म्हणटकूच हे चार्जशीट फायल जालो तुमकां दिसता की हे सगळें पॉलिटिकली आनी हे पॉलिटिकान कितें लोकांक हितून काडला मरे बाबा म्हाका हितून काडला हांव आलो 2 मिनटां म्हणटा ते कोणा तर रेकॉर्डिंग आहा ते रेकॉर्डिंग तेणी कोर्टान दाखोवचें मिकी हायवे बंद करपाक आसलो जाल्यार कोर्टान दाखोवन दी न्हू हांव एडमीट करता 10 मिनटां तर हांव तो मिकी पाशे थिंगा आसलो 10 मिनटां हांव एडमीट करता आसलो म्हणून दाखोवन दी ताका आनी हांव हुशार येयला तो पासून दिसती पडटा तुमचें कितें म्हणणें आसा की तुमी हायवे ब्लॉक नाशिल्ले काय तुमी प्रोटेस्टाकूच नाशिल्ले हांव प्रोटेस्टाक वचूंक ना हांव प्रोटेस्ट करूंक नाच न्हू हांव म्हज्या भुरग्यांक हाडूंक वयतालो आनी हांव परत तो सोंसो येयलो रेकॉर्ड म्हाका 2-3 फावटी हाडले थँक्यू बाबा